काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीचो म्हजो एक वांगडी ताणें पक्षाचो आज राजिनामो दिला. एज इट इज 2019 जुलय म्हयन्यांत काँग्रेसची स्ट्रेंथ 5 आमदारांची आशिल्ली. ज्या वेळाचेर पक्षान म्हजेर लिडर ऑफ ऑपोजिशन CLP लिडर जावपाची जबाबदारी दिली. गेल्ले 2 वर्सांत आमी पिपल्स वॉयस जावन असेंब्लीत काम केलें. सगळे इश्यू आमी असेंब्लीत उठयताले. सगळे ऑपोजिशनाक बरोबर घेवन एक युनायटेड ऑपोजिशन आमी विधानसभेत प्रेजेंट केलें. तातूंतल्यान आमी खूब फाटी गव्हर्मेंटाक कॉर्नर करपाक शकले. गव्हर्मेंटाचेर नामुश्कीची परिस्थिती हाडली. आनी आज जेन्ना आमी फायनल स्टेजीचेर आसा इलेक्शनाच्या, म्हणजे आज जेन्ना आमी जनतेचो कौल मागपाक वचपाचे आसा, आमचे परफॉर्मन्स प्रजेन पळयलां. डे टू डे बेसिसाचेर असेंब्ली चलता तेन्नाय प्रजेन पळयलां. आनी आज वता तेन्ना प्रजा आमकां सदांच सांगता तुमी बरे प्रश्न काडले, बरे आवाज उठयलो असेंब्ली भितर, गव्हर्मेंटाक सामकें नाका तशें अशें करून सोडलें. आनी आज जेन्ना आमी लोकांच्या मुखार एक्चुअल वचपाचे आसात इलेक्शना खातीर, त्या वेळाचेर आमचो एक कलीग बाब रिजायन जावन भायर सरता ही अत्यंत दुख्खाची गजाल अशें हांव मानतां. आनी ताणें आज म्हणलांय खंय की आपूण काँग्रेसीच्या फॅमिली भितर आसतलो अशें म्हणून. हांव नकळो कितें ताजें रेजिग्नेशन आसा, इज रिजायनींग फ्रॉम प्रायमरी मेंबरशीप ऑफ द पार्टी. तरी आसतना हांव गोंयच्या प्रजेक आश्वासन दितां की म्हजो रोल जसो पयलीं आशिल्लो तसोच सगळ्यांक युनायट करून विधानसभेत लोकांचो आवाज म्हणून आमी उठयतले. आनी लोकांक जें कितें जाय तें मागणें आमी विधानसभेत फोर्सफुली गव्हर्मेंटा कडल्यान मागून घेवपा खातीर प्रयत्न करतले. गरज पडल्यार एजिटेशनय करतले असेंब्ली भितर आनी खूब फाटी आमी करून दाखयल्लें आसा. Yes. Yeah.